नमस्कार। आज आम्ही रवींद्र बाबांच्या पुण्यतिथी निमतान ह्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। जिविताची खोस खोलायेन भोगपाची आसत जाल्यार आमकां संवसारांत रावून संवसारा भायरूय रावून येवंक जाय अशें रवींद्र बाब म्हणटाले। तांणी कोंकणी खातीर भोव मोलादीक अशें योगदान दिलां। साहित्याचे सगळे प्रकार तांणी केळयले। आयज ह्या समयार आमकां मुखेल सोयरे म्हणून लाभल्यात डॉक्टर मनोज कामत जे मल्लिकार्जुन महाविद्यालयाचे प्राचार्य जावन आसात। तेच बरोबर कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेषाबाई सिंगबाळ, ज्येष्ठ लेखक दिलीप बाब बोरकार, तांचे पूत गिरीश बाब केळेकार, आदले कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष चेतन बाब आचार्य, एक्झिक्युटिव्ह कमिटीचे मेंबर चेतन बाब खेडेकार, रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर स्कुलाचे हेडमास्टर अनंत अग्नी सर। मागता सगळ्या मानेस्ता लागीं की ह्या समयाचेर रवींद्र बाबांच्या फोटवांक फुलां ओपून आर्गां ओपची। इशानो दर वर्सा आमी रवींद्र बाबाच्या घरा मुजरत ही कार्यावळ घडोवन हाडटात। 2012 वर्सा रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर स्थापन जालें आनी त्या वर्साच्यान आयज मेरेन आमी ही आमची प्रथा सोडूंक ना। रवींद्र बाबाच्या ह्या घरान खूब जाणांच्यो वेगवेगळ्यो यादी आसतल्यो। म्हज्यो वैयक्तीक कितल्योश्योच यादी आसात। रवींद्र बाबाक मेळपाच्यो, तांच्या सांगातान चर्चा करपाच्यो, तांचें मार्गदर्शन घेवपाच्यो, तांच्यो कितल्योश्योच वेगवेगळ्या स्तरावयल्या लोकां कडेन गाठी भेटी जाताल्यो। आनी म्हाका याद आसा हांव तेन्ना सुनापरान्तान पत्रकार म्हूण काम करतालें आनी गुलजार साहब एकदां आयिल्ले गोंयांत आनी ते रवींद्र बाबाक मेळपाक हांगा आयिल्ले तेन्ना तांच्या सांगातान घालिल्ले कितलेशेच खीण यादीत आसात आनी ते सदांच प्रेरणा दीत रावतात। रवींद्र बाबान आमकां कितें दिलें ना। म्हाका दिसता आमी आयज खूब अभिमानान म्हणटात की कोंकणीक रवींद्र बाबान ज्ञानपीठ मेळोवन दिलो, पूण जेन्ना गरज आशिल्ली तेन्ना कोंकणीक वळख दिवपाचें भोव मोलाचें काम रवींद्र बाबान केलें। आनी आयजूय रवींद्र बाब आमी जेन्ना वाचतात तेन्ना आमच्या लक्षांत येता की तांणी त्या वेळार जे मांडिल्ले विचार आसात किंवा तांणी जे लेखन केलें ते आयजूय कितले नवे आसा आनी आयच्या युगाक किंवा आयच्या काळाक कितले पूरक आसा हें आमच्या लक्षांत येता। रवींद्र बाबाचें एक पुस्तक वाचतना सहज म्हज्या वाचनात आयलें। रवींद्र बाब एक कडेन म्हणटात की आपूण प्रवास वर्णनां बरयतालो, पूण एक वेळ आयलो जेन्ना आपणें प्रवास वर्णनां बरोवपाचें थांबयलें, कारण आपल्या लक्षांत आयलें की आपूण प्रवास वर्णनांनी कांय नवें दिवंक शकना। येदो व्हडलो रवींद्र बाबांनी ताच्या सारकेल्ल्याक सुद्दां हो तेन्ना विचार आयलो, कारण नेमान ते आपल्या साहित्याची समिक्षा करत आसताले। आपूण जे बरयता, जो विचार समाजाक दिता तो नवो आसा काय कितें, तो वेगळो आसा काय कितें हाचें चिंतन तांकां आशिल्लें। आनी म्हणूनय आयज लेगीत रवींद्र बाबाचे विचार आमकां नवीन दिसतात, आमकां ते वेळोवेळ उपेगाक पडटात। आमी खंयची म्हायती जाय जाल्यार एन्सायक्लोपिडिया कडेन वळटात किंवा खंयच्याय शब्दाचो अर्थ जाय जाल्यार डिक्शनरी कडेन वळटात। तशें केन्नाय खंय अडचण आयली जाल्यार रवींद्र बाबाचें खंयचेंय पुस्तक आनी त्या पुस्तकांतलें खंयचेंय पान जरी आमी उगडलें जाल्यार म्हाका दिसता आमकां फावो त्यो जापो आयज लेगीत मेळटल्यो, इतलें व्हडलें रवींद्र बाबाचें काम। रवींद्र बाब म्हळ्यार फक्त निखटी कोंकणी न्हय किंवा गोंय न्ही, तो एक वैश्वीक विचार आनी हांव म्हणन रवींद्र विचार, आनी तो विचार आमी सदांच बाळगुचो आनी जाता तितलो आमच्या जिणेंत ताचो उपेग करून घेवचो इतलेंच हांव म्हणन। ह्या वेळार हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आनी खास दिनवास म्हणटा रवींद्र बाबाच्या सगळ्या घरच्यांक। आमच्या परस चड तांकां उमेद आसता आयच्या दिसाची आमी हांगा येतली हाची, त्या खातीर सुरवातेकूच हांव तांकां दिनवासता। इश्टानो आयज आमच्या मदीं डॉक्टर मनोज कामत आसात। मनोज बाब मल्लिकार्जुन महाविद्यालयात प्राचार्य म्हणून
काम करतात. शिक्षण तसेच अर्थशास्त्र हे त्यांच्या आवडीचे विषय आणि तातूंत त्यांचे खूप काम आसा. जो नवीन विचार रवींद्र बाबा बद्दल म्हणटा तशाच तरेचे नवीन विचार, वेगळे विचार करपाची त्यांची क्षमता आणि ते वेळोवेळ आपल्या लेखनांतल्यान, आपल्या उलोवपांतल्यान ते विचार मांडत आसता. म्हाका खूब खोस आसा की आयज ते आमकां हांगा मार्गदर्शन करतले. हांव तांकां परत एक फावट येवकार दिता. तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. दिनवास. देव बरें करूं. अन्वेषा बाय. मनीस तसो चिंतता तसो तो घडटा अशें भगवान बुद्धान म्हळां. आणि चिंतनाची शक्त आणि हें व्हडपण रवींद्र बाबान पारखिल्लें. तर ह्या वेळार मागता आमच्या आयच्या मुखेल सोयऱ्यां लागीं रवींद्र बाबांच्या चिंतनातलें शिक्षण ह्या विशयाचेर उलोवप करचें. नमस्कार. नमस्कार. आज श्री रवींद्रबाब केळेकार आदरणीय तातो हांचे 11वी पुण्यतिथी, 11वें पुण्यस्मरण. आणि जेन्ना हांव ह्या वेळाचेर तांच्या घरान येता, तांच्या चिरंजीव आर्किटेक्ट केळेकार बाबां कडेन उलयता आणि भरभरून तांच्या ह्या घरान आशिल्ल्यो यादी पळयता, तांचे पुस्तकाचे थन पळयता, तांची दुर्बीण पळयता. त्या जाग्या वयल्यान बसून ताणें तारांगणाचो ब्रह्मांडाचो वेध घेतलो. तांचे कदेल, तांचे मेज, ज्या मेजा वयल्यान ताणें वैश्वीक कोंकणीचो विचार संबंद जगाक करून दिलो. अशा ह्या पवित्र वास्तूंत 11वें पुण्यस्मरण जाता आणि ते कोंकणी भाशा मंडळ, श्री रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर आणि कोंकणी साहित्यीक, कोंकणी शिक्षक हांच्या मदीं जरी ही मनाक संवेदना दिवपी जरी खीण जरी असली जाल्यार तरी कस्त भोगता की अशा ज्ञानकर्मी मनशाच्या वास्तूंत आमी ज्ञानाची गजाल्यो करतात. ज्ञानार्जन कशें जावचें, कोंकणीचो फुडें विकास कसो जावचो आणि कोंकणीचो मार्ग जो रवींद्र बाबान आमकां दिलो ताचेर आमी कशा पद्दतीन मार्गक्रमण करूं जाता हाची याद करता, हाची आठवण करता. आणि त्या निमित्तान जावपी ह्या व्याख्यानाक तुमी सगळे हजर आशिल्ले, केळेकार बाबांचे सगळे ह्या वास्तूंत रावपी घरची आणि तुमी सगळे म्हणजे आमी एक्सटेंडेड फॅमिली ऑफ कोंकणी, एक्सटेंडेड फॅमिली ऑफ रवींद्र बाब केळेकार. तुमकां सगळ्यांक नमळायेन हांव पांयां पडटां आणि तुमकां सगळ्यांक दिनवासता. कोंकणीक ज्ञानपीठ आणि तें पयलें ज्ञानपीठ. कोंकणी मनशाक पद्मभूषण, कोंकणी मनशाक साहित्य अकादमीचे मानद सदस्यत्व, कला अकादमीचे पुरस्कार, गोवंत शारदा जो मोठो पुरस्कार जो कला अकादमी दिताली ते पुरस्कार आणि त्या भायर गोंय विद्यापीठाची मानद डॉक्टरेट, अशी विविध नामना जरी रवींद्र बाबाक मेळ्ळे आसत जाल्यार गोंयकारांनी ताचेर केल्ले प्रेम, गोंयकारांनी ताच्या पुण्यस्मरण जे आमी दर वर्सा करतात त्या बाबतीन ताची केल्ली याद, ताची केल्ली आठवण आमकां सदांच प्रेरणादायी ठरतली. 100 वयर ग्रंथरचना कोंकणीत करून कोंकणी भाशेच्या साहित्याची संबंध जगाक वळख करून दिवपी अशे उच्च श्रेणीचे साहित्यकार, उच्च श्रेणीचे विचारवंत आणि कोंकणीचे पूर्ण वेळ भालगडे म्हणजे आमचे फुल टाइम वर्कर डिवोटेड टू कोंकणी, हुज विजन अँड मिशन इन लायफ वॉज ओनली कोंकणी. कोंकणी खातीर हांव आणि कोंकणी खातीरूच काम करतलो हे जीवनाची शाश्वत मूल्यां घेवन जाणें अखंडपणे आपले आयुश्य जगयलें. त्या मनशाचें पुण्यस्मरण करपाचें भाग्य आमकां लाभता. म्हाका दिसता तें एक व्हडली गजाल. रवींद्र बाब फक्त कोंकणी म्हणून जगले ना तर तांची संबंध प्रकृती, तांची प्रवृत्ती, तांची वृत्ती, तांची कृती कोंकणी खातीर आशिल्ली. कोंकणीतले शब्दधन कोंकणीतल्यान बरोवन कोंकणी मनशा खातीर बरोवपाची जी तांक, जी इत्सा तांणी दाखयली इतल्या वर्सां पयलीं. म्हाका दिसता शेणै गोविंदबाबा नंतर शेणै गोविंदबाबाचें स्वप्न खऱ्यांनी सत्यतायेंत उतरून पळोवपाक ते भाग्य तांकां लाभलें. शेणै बाब फक्त कोंकणी बोली म्हणून जे लोक आमकां हिणयताले ताका एक कोंकणी ही आमची वेगळी भास असो दिश्टावो तांकां जालो आणि असो दिश्टावो ताणें जगाक करून दिलो. त्या भायर रवींद्र बाबान जें काम केलें तें ताचे परस हांव श्रेश्ठ म्हणून म्हणचो ना, कारण आद्य काम सुरवातीक शेणै बाबान केलें पण ताचेर मुर्तमेढ रावपाचें काम, फुडें थंय उरपाचें काम, स्वतंत्र राज्य म्हणून गोंयाक पळोवपाचें भाग्य तांकां लाभलें. कोंकणी गोंयची राज्यभास तें पळोवपाचें भाग्य लागलें.
आणि त्या भायर कोंकणी भाषा ही वैश्वीक भाषा आणि वैश्वीक मान्यता आहे, वर्ल्ड रेकॉग्निशन फॉर कोंकणी, हे पळोवपाचे भाग्य तांकां लाभलें. म्हणजे खऱ्या अर्थान शेणै गोविंद पळयल्लें पण खऱ्या अर्थान ताणें प्रत्यक्षान पळयलें, प्रत्यक्षान जगलें आणि प्रत्यक्षान ते लढलें. खुबशे तुमी रायटर, तांकां रायटर आणि फायटर म्हणटात ते ह्याच गजाली करतात. कारण सपन खरें उतरोवपाक ताच्या खातीर रस्त्यार येवचें पडटा आणि वेळोवेळाचेर रस्त्यार येवन लोकांक जागे करून आपली उतरां सत्याक प्रतिकृतीत करपाक आपलें आयुश्य झरोवचें पडटा, आपल्या हाडांच्यो समिधा करच्यो पडटा, आपल्या रक्ताचे तेल करचें पडटा, घाम गाळोवचो पडटा. आणि हे सगळें कार्य रवींद्र बाबान आयुश्यभर केलें. म्हणजे मरणाची घटका अपोलो हॉस्पिटलांत 10-10:30 पर्यंत येवच्या वेळा पर्यंत कोंकणीचो ध्यास, कोंकणीचो श्वास आणि गोंयकारां खातीर, कोंकणी मनशां खातीर अशें कार्य म्हाका दिसता ताच्या नंतर कोण करूं शकना. म्हणून कोंकणीचो महात्मा, कोंकणीचो महामानव आमी आयुश्यांत तांकां म्हणून पावतले. कोंकणीक एक वेगळें देखणें रूप कोंकणीचें जगाक दाखोवपाक जी तांक जाय आशिल्ली, जो निर्धार जाय आशिल्लो, ताच्या प्रती जी निश्ठा जाय आशिल्ली, ती शेणै गोविंद बाबाक आशिल्ली. पण ताच्या नंतर तें कार्य फुडें व्हरपा खातीर जे ताणें अविरत प्रयत्न केले, त्या प्रयत्नाक कसलीच तोड ना. आज कास दोस केळेकार 87 वर्सांची वास्तू, इतल्या रवींद्र बाबाच्यो सगळ्यो यादी, तांची पुस्तकां, तांणी वापरिल्ल्यो वस्तू योग्य पद्दतीन जतन करपाचें कार्य केळेकार कुटुंबान आणि आर्किटेक्ट गिरीश साहेबान तें केल्लें आसा म्हूण तुमकां हांव परबी दितां. आवदोळ म्हणल्या प्रमाणे तांची दुर्बीण, तांचे मेज, तांची पुस्तकां, तांचे वैश्वीक साहित्याची वळख करून दिवपाक सारकें हे महान ही वास्तू. ब्रह्मांडातले तांडव ताणें खुर्चेर बसून पळयलें. संवसारांत जावपी उलटा पलते, आत्तां अन्वेषाबाईन म्हणलां की भविश्याचो वेद, मागीर हांव 2-3 एग्जाम्पल्स तुमकां दिता. भविश्याचो वेद म्हणजे कितें? एक 60-70 वर्सां पयलीं, 60-70 वर्सां नंतर गोंयची हालत कितें जावं येता ताची शिटकावणी त्या वेळार ज्या महामानवान दिली ती सत्यतान पळयतना दुख्ख जाता. भविश्याचो वेध घेताना पयलीं सुरवातीक मराठी, मागीर पोर्तुगीज भाशेन, गुजराती भाशेन, कोंकणी भाशेन बरयता 100 वयर ग्रंथांची निर्मिती करप हें कांय सोंपें काम न्हय. रवींद्र बाब आनी कोंकणी ही वेगळी जशी जावंक शकना, तशी कोंकणीची वळख रवींद्र बाबा शिवाय कंप्लीटूय जावंक शकना. कारण पेन आनी पेसामेंत म्हणजे विचार, हे दोनूय घेवन झगडपा खातीर एक वेगळी ताकद ह्या मनशा कडल्यान आयली खंयच्या. कदाचित ते कुटुंबाचे एक आविष्कार. आणि उदोळ गिरीश आर्किटेक्ट बाब गिरीश भाई आमकां सांगताले की हे घर बांदले आणि हो महामानव जन्माक आयलो. म्हाका दिसता ह्या सातेरीची पुण्याय आसूं शकता, किंवा पिरवळ गांवाची पुण्याय, किंवा तांच्या कुटुंबाची पुण्याय. तांचे आजोबा दोतोर दळवी, राजाराम केळेकार, आणि मागीर आजोळचे कुंकळीचे दोतोर दळवी. त्या वेळार दोतोर दळवीन पुर्तुगेज भाशेन भगवद्गीता बरयली. वडिलांनी परत तशें महान कार्य केलें. आणि त्याच कुटुंबातलें एक जेनेटीक जे एक स्रोत आणि जेनेटीक ब्लेसांव घेवन रवींद्र बाब जन्माक आयले. पण फक्त आपली पुर्वजाच्या पुण्याचेर ते जगले ना. ताच्या खातीर फॉर्मल एज्युकेशन जरी ताणें घेतलें ना जायत, तरी गोवा विद्यापीठाची डॉक्टरेट, पद्मभूषण, ज्ञानपीठ सारखे अवॉर्डांक भूषण ताणें दिवन स्वता एक विद्यापीठ म्हणून ते जगले. म्हणून पण ते हे श्रेय सगळे आपणाकडे घेनात तांच्या लेखनात. ते कितें म्हणटात की आचार्य कालेकर सारख्या विद्यापीठात आमी घडल्या. काकासाहेबा बरोबर रावप, तांचे सान्निध्य घेवप, तांचे विचार घेवप, आणि शेवटाक तांची प्रवृत्ती स्वता भितर घेवप, हे एक मॅग्नेटीक पावर जर मनशाक ना जाल्यार तो करूंक शकना. नाल्यार आमी हेर खूब जाणां कडेन बरे बरे गूण आसतात, ते गूण आत्मसात करपाक तुवें त्या मनशा भितर रिगचो पडटा, तन मन धनांतल्यान. म्हणून जेन्ना आमी रवींद्र बाब तात्याक जेन्ना गांधीवादी म्हणटात, ते त्या दृश्टीन एक पोल्याचेर मार आणि आपण दुसरो पोलो दिता असले गांधीवाद ते म्हणनात. ते प्रॅक्टिकल गांधीवाद सांगतात. म्हणून ते आपल्या बरपान खंय तरी बरयतात की हांव फटावला जायत घडये, पण हांव परतो फटोवन घेवचो ना. सो हो प्रॅक्टिकल गांधीवाद.
तुम्ही म्हाका एकदां फटयात पण त्या फटवण्यान हांव शाणो जातलो आणि परतो फटोवन घेवचो ना म्हणजे दुसरो पलो हांव तुमकां दिवंक शकना. तुमच्या प्रत्येक कृतीचो विचार हांव म्हज्या विचारांत तुमकां ताचें उत्तर दितलो. ही करपाक एक वेगळी शक्त जाय. भावे विनोबा भावे म्हणात किंवा आचार्य काकासाहेब कालेलकर म्हणात, तांचे कडेन अशी प्रवृत्ती नाशिल्ली. तांची सोशीक प्रवृत्ती ही वेगळी, ही सोशीक. पण ह्या जे आपण सोंसता ताचेर पुन्हा विचार करून तो विचार नव्या ताकदीन लोकांपर्यंत पावोवपा खातीर यत्न करप ही खूप कठीण गजाल. म्हणून म्हाका दिसता हे काकासाहेब कालेलकरा परस तांचे शिष्य जरी झाले, ते म्हणतात न्ही काकासाहेब कालेलकराच्या जंगम विद्यापीठातून मी शिकलो अशें मराठीन सुरवातीक जेन्ना ते बरयताले तेन्ना ताणें एक ओळ आसा. पण ते काकासाहेब कालेलकर जाले ना, हो शिष्य गुरू परस फुडें पावलो. आणि म्हणून तांच्या हातांतल्यान इतले कार्य जावंक पावले, हातांतल्यान क्रांती जावंक पावली आणि क्रांती विचार पेनांतल्यान ताणें ह्या क्रांतीची निर्मिती केली. म्हणून हे ताचें खाशेलेपण. रवींद्र बाबाची शिक्षणा विशयक चिंतना हो म्हजो आज विशय. खरें म्हणजे शिक्षणा विशयक वैचारीक हो असो विशय आसूंक जाय. कारण चिंतना आमी सगळेच जाण करता, हांवूय करता, तुमीय करता. चिंतना करपाक व्हडले त्रास ते कितें? चिंतना कोणूय करूंक शकता, पण विचार फक्त तेच लोक करूंक शकता जाच्या कडेन तात्विक बुनियाद आसता. म्हणजे अनलेस वैचारीक बुनियाद जर तुमच्याकडे जर ना, वैचारीक बसका ना, जाल्यार तुम्ही विचार करूंकच शकना. म्हणजे तो चिंतनांचो विचार जावंक शकना. सो म्हाका दिसता चिंतना दिस इज प्रिलिमिनरी थॉट प्रोसेस. बट देन व्हेन द थॉट प्रोसेस हॅज टू बी इन रियलिटी, ताका एक धार जाय. ती धार येता तात्विक बुनियाद आसतकूच. आणि ती तात्विक बुनियाद जर येवंक जाय जाल्यार ताच्या फाटल्यान तितलें वाचन, तितलें चिंतन, तितलें मनन जाय. आणि ते वाचन, चिंतन, मनन एकसुरे आसूंक शकना. तातूंत विविधता जाय, तातूंत व्हरायटी जाय. जशें एका पानाचेर जशें आमी गोंयचे जिन्नस मांडटात, ती व्हरायटी वाचन, प्रत्येक गजाल आपूण वाचता ती जर अशीच मुळास पासून जर तशीच जर आमी घेतली जाल्यारूय ताका अर्थ ना. देन यू आर जस्ट टेकिंग समथिंग इन ऑर्डर टू ऑमिट इट. म्हणजे ओपपा खातीर तूं ते विचार घेता. जो विचार आपूण घेता तो तात्विक साणीचेर घासून परखून ताचे वजन प्रत्येक शब्दाचे करून त्या विचाराची धार आपणाक पावता की ना, आपण ती धारण करू शकता की ना, ती दाहकता आपण म्हणजे तकलेंत घेवंक शकता की ना हाचो विचार करून ते चिंतना आपण घेवची पडटा. पण ताच्या फाटल्यान एक यज्ञ मानसीक करूंक जाय जाल्यार ती चिंतना विचारान प्रवृत्तीत जातात. म्हणून विचार दिवप तशें सोंपें न्हय. म्हणून आमी आज रवींद्र बाब किंवा तात्याची याद करता एक फक्त साहित्यीक म्हणून न्हय जाल्यार एक वैचारीक दृष्टिकोन जगाक दिलो आणि तो कोंकणींतल्यान आमच्या भाशेंतल्यान साध्या शब्दांतल्यान दिलो. हें तांचें वेगळेपण. ना जाल्यार वैचारीक दिवपी खूब जाण आसा. रस्त्यारूय बसत, गाड्यार बसत, बारार बसत, तावेर्तान बसत जाल्यार लोक विचार चिंतना दीत आसतात. ताका अर्थ ना. शैक्षणीक विचारांची मुर्तमेढ जर तुम्ही तात्यांच्या साहित्यान पळयली जाल्यार तुमकां एक पुस्तक फक्त काडलें आनी तातूंत ताणें शिक्षणीक विशय बरयला अशें कांयच तसलेंच पुस्तक ना. एकूच तातूंत एक पुस्तक म्हाका दिसता की 1962 सालांत गुजराती भाशेन आयिल्लें. ताका तें दिवा सपन म्हणून त्या पुस्तकाचें नांव. हे गुजराती भाशेन ताणें तें अणकारीत केलो आणि दिसाचें सपन म्हणून एक पुस्तिका काडली. त्या पुस्तिकेंत 1960-62 सालांत शिक्षणाक कसले प्रयोग करूं जावं येतात तातूंत ऑफकोर्स तें पुस्तक म्हणजे अणकार, पण ते अणकार न्हय तो सोयरो अणकार. म्हणून ताणें आपले विचार दिल्यात कसले शिक्षणान क्रांती जावंक शकता, नवे नवे प्रयोग कसले जावंक शकता. ऑनलायन शिक्षणाच्या जमान्यांत तातूंतले कितले प्रयोग आज यशस्वी जातले आणि ती कितली मूल्य अजूनही शाश्वत उरल्यात या विचारान आमी येना. पूण तांची बाकीचे जर तुम्ही जर विचार पळयले सगळ्या पुस्तकांनी, कारण विद्यापीठात असताना म्हाका दिसता 1998 or 99 हांव एमकॉमाचो फर्स्ट इयर भुरगो पोस्ट ग्रॅज्युएशन स्टुडंट युनियनाचो लिडर. तेन्ना दोतोर तानाजी हळर्णकर आमचे डायरेक्टर आशिल्ले स्टुडंट वेलफेअराचे आणि म्हज्या पोस्ट ग्रॅज्युएशन स्टुडंट युनियनाचे उद्घाटन करपाक रवींद्र बाब आयिल्ले. ती एकुलती एक म्हजी याद.
ताच्या नंतर ताणें बसून कदेलाचेर केल्लें 1 वराचें भाशण, पण तांची प्रकृती क्षीण जाल्ली, आवाज क्षीण जाल्लो, आमकां आयकूं येनाशिल्लें. पण पळयतकूच एक ऋषीक पळयल्याचें भाग्य त्या दिसा आमकां लाभलें. ती एकच आठवण. मागीर हे केळेकार म्हणून येदो व्हडलो जो बोवाळ केलो आनी ही वृद्ध व्यक्ती जी आमचे कडेन उलयली ती खरी कोण, हें जेन्ना विचार करून लोकांक हांवें विचारलें तेन्ना माधवीताई सरदेसाईन ताणें म्हाका तांच्या पुस्तकाची वळख करून. पयलें पुस्तक रवींद्र बाबालें म्हज्या हातांत मेळ्ळें तें पांथस्त. 20-21 वर्साचें वय म्हजें, हांव 98-99चो वय सांगता. पांथस्त एकदां वाचतकूच हांव सामको भारावन गेलो. म्हणजे तांची शैली बरोवपाची, मोर दॅन द शैली द कंटेंट. कारण रवींद्र बाब स्वताच म्हणटात की शैलीक व्हडलो इम्पॉर्टन्स दिवंक जायना. जर कंटेंटूच जर तुमचो बरो आसा, संदर्भच जर बरे आसा, आशयूच जर बरो आसा, जाल्यार तें कशें मांडना हाका गरजूच कितें. वयल्यान ते म्हणटात की मनशान आशयाचेर लक्ष दिवचें, मांडणीचेर न्हय. So he is also talking about, not talking about presentation, he is talking about the content. पांथस्थाचो कंटेंट त्या वेळाचेर, हांव कॉमर्साचो फायनान्स इकॉनॉमिक्साचो भुरगो, पण त्या कंटेंटान म्हाका एक वेगळेपण कितें तरी हांवें अनुभवलें. ताच्या नंतर पांथस्त हांवें कमीत कमी 2-3 वेळा वाचलें. माधवीताईक परतो मेळ्ळो, टिचर मॅडम म्हणलें तें म्हाका कितें तरी पिशें लायलां हें पुस्तक, आनी मला पुरो बंद कर, दुसरें कितें तरी वाच. आणि ताच्या नंतर त्या 1.5-2 वर्साच्या काळात एक 10-12 पुस्तकां तात्याची म्हज्या हातांतल्यान गेली. आतां भाई पयर तात्या विशयी आनी व्याख्याना विशयी उलयतकूच ते सगळ्यो बसून ते याद्यो ताज्यो करपाक म्हाका कितलोसो वेळ लागलो. बट आय कॅन टेल यू, ताच्या नंतर 20-22 वर्साचो काळ, तरी सुद्दां जेन्ना हांवें लेटर पॅड घेतलें आनी बरोवंक गेलो की ह्या पुस्तकान म्हाका कितें मेळ्ळें, जाल्यार कमीत कमी 10-12 पानां नोट्स म्हणजे तयार झाले. म्हणजे यू कॅन अंडरस्टँड द पॉवर ऑफ अ थॉट. विचाराचे पावित्र्य, विचाराची ताक, विचाराची शक्त कितली असता. आणि 20-22 वर्सां ताच्या नंतर म्हजो तात्याच्या साहित्याकडे कसलोच संबंध ना. 2004-5 सालांनी 2-4 पुस्तकां तात्याची एकदम आयल्या. तातूंतली थोडी पुस्तकां हांवें हातावेगळी तेन्ना केल्ली. पण वेगवेगळ्या विशयाची पुस्तकां हांवें उदळ वैचारीक बसका म्हणल्या की आमी चिंतना करतात, मोठे लेखक आसात, साहित्यीक आसात, ते वैचारीक आमकां दितात. म्हणजे चिंतन आनी विचाराचो फरक म्हणजे कितें, विचार स्थिर आसूंक जाय जाल्यार ताचे वैचारीक जाता. सो स्टॅबिलिटी ऑफ थॉट जो केन्नाय आमी खंय तरी हालतात, म्हणून आमी व्हडले जावंक पावनात, आमी वाचकूच उरले, लेखक जाय. विचार शाश्वत आसूंक जाय, तो सस्टेनेबल आसूंक जाय. विचार जागृत आसूंक जाय, लोकांक जागृत येवंक जाय. तुमकां हांवें सांगलें 20 वर्सां नंतर म्हाका न्हिदेंतल्यान उठल्या भशेन एक हांव थॉट्स ते बरोवंक शकलो. विचार तटस्थ आसूंक जाय, न्यूट्रल आसूंक जाय. तातूंत जर बायस किंवा प्रेज्युडिस जर येत जाल्यार तो तुमकां प्रत्येक वेळार अपील करूंक शकना. तुमी ठरावीक वेळार भारान वचूंक शकता, 10 वर्सां नंतर तुमकां ताची आठवण येवची ना. विचार अनुभव संपन्न आसूंक जाय, अनुभवांतल्यान येवंक जाय. ताका आमी अनुभवामृत म्हणटात. अनुभवाचे अमृत, ताची अद्भुती लोकांक पटूंक जाय, अनुभूती पटूंक जाय. हे सगळे विचाराचे धन, विचाराची शक्त रवींद्र बाबाच्या प्रत्येक विचारांत आसा. म्हणून जेन्ना हांव शैक्षणीक विचार तेन्ना म्हणटा किंवा शैक्षणीक चिंतना म्हणटा, तांच्या 10-12 पुस्तकांनी म्हाका वेगवेगळे संदर्भ, शिक्षणा विशयक तांचे तत्वज्ञान, तांची फिलॉसॉफी, तांचे ज्ञान आणि तांची फोरसाय, द्रश्टेपणा हें दिसता. म्हणूनच तांचे साहित्य बद्दल तुमी उल्लेख केलो. साहित्य इतलें विस्तारीत आसा, त्या साहित्याक इतली लांबाय आसा, रुंदाय आसा, खोलाय आसा, द डेप्थ ऑफ इट, द वरायटी ऑफ हिज साहित्य, भव्यताय आसा, विशालताय आसा. आणि उदळ तुमकां हांवें दिया सपन म्हणजे दिव्य स्वप्न, दिसाचें स्वप्न हाच्या विशयी उलयलो. पांथस्थान म्हाका कशें पिशें लायलां तें सांगलें. घुसपिल्लें जाणटें हें तुमी पुस्तक जर वाचत जाल्यार तुमकां तांची थॉट एक साद्या गजालीन, साद्या मनशा भितर पळयल्ले गूण आनी ताची केल्ली चिकित्सा काय बऱ्या पद्दतीन दिसता. समिधा, तथागत, बुद्धाचेर बरयल्लें पुस्तक. प्रज्ञावादाची 3 पावलां. वन मोर बुक विच ऑलवेज अपील्स मी. प्रज्ञावादाची 3 पावलां खंयची जाल्यार एक पयली बुद्धाचें धम्पद,
दुसरी विदूर नीती आणि तिसरे भगवद्गीता, आणि या तिघांचे सामके उत्कृष्ट विश्लेषण, कंपॅरेटिव्ह एनालिसिस ऑफ द इव्होल्युशन ऑफ इंडियन थॉट प्रोसेस. प्रज्ञावादाची 3 पावलं, आणि या प्रज्ञावादाबद्दल ते उलयताना ही टॉक्स अबाउट व्हॉट? ही टॉक्स अबाउट बुद्धी प्रामाण्यवाद, म्हणजे कितें? रॅशनलिझम. आणि रॅशनलिझम फक्त रॅशनल थिंकिंग सायंटिफिक टेम्परा पुरते मर्यादित ना. रॅशनलिझम उलयताना ते मिस्टिसिझमाबद्दल उलयतात. म्हणजे सी, तर्कवाद जेन्ना आमी म्हणटा किंवा ध्येयवाद म्हणटात, तेन्ना आमी सगळे आमचें आयुश्य आमच्या प्रारब्धान बरयला ते आमी कशें बदलू शकता अशें आमी जेन्ना म्हणटा. जर तुमचे ध्येय जर उच्च आसत, विचार जर उच्च आसत, जाल्यार ते तुमी बदलू शकता. आणि ताचे व्यवस्थित विश्लेषण, प्रज्ञावादाची 3 पावलां, मुद्दाम तुम्ही भुरग्यांनी शिक्षकांनी वाचचें असें पुस्तक. सर्जकाची अंतर्कथा. शिक्षणाचे खुबशे विचार म्हाका सर्जकाची अंतर्कथान दिसल्या. ब्रह्मांडातले तांडवान एक फिलॉसॉफिकल एंगल ऑफ दी एस्ट्रोफिजिक्स, म्हणजे म्हाका दिसता असलो विशय मागीर कोंकणी साहित्यिकांनी हाताळ्ळा, पण सुरवातीक म्हाका दिसता तेच आसूंक जाय. हिमालयांत एस्थेटीक जर्नी ऑफ or aesthetic travelogue of a wanderer, aesthetic travelogue of a walking sadhu, अशा पद्धतीने त्याचे वर्णन सुद्धा केल्यार हें जावचें ना. आता जेन्ना आमी शिक्षणाची चिंतना हाच्या विशयी जेन्ना उलयतात तेन्ना पयली एक गजाल, एक पयलो विचार जो सातत्यान म्हाका वेगवेगळ्या तांच्या 10-12 पुस्तकांनी एक दिता, तो म्हणजे माय भाशेचो दिश्टावो. वेन वी टॉक, म्हणजे आज आमी जेन्ना केळेकार ज्ञान मंदिर म्हणटा, की कोंकणी भाशेंतल्यान शिक्षण, कोंकणी भाशेंतल्यान शिक्षण आणि दिवंक जाता ह्या तेंपार अशें म्हणपी म्हजे मित्र आसात. एज्युकेशन काय ना स्कुलान धाडटा कोंकणी भाशेच्या, पूण माय भाशेचो दिश्टावो कितलो प्रखर आसूंक शकता. शेणै गोंयबाबाक ताचें एक कीट मुंबय वतना ताच्या मामाक एकट्यान हिणसावन विचारलें, गोंयबाबाक तुमी मुंबय व्हरतात दिसता. ते गोंयबाब आपणाक कित्याक म्हणलो म्हणून तांकां जी त्रास जालो, तांकां जी तळमळ जाली. गोंयबाब म्हणजे आनी हिणोवन गोंयबाब म्हणजे आमकां काय अस्तित्वच ना. हो मी कोण हो पयलो प्रश्न. तसोच स्फुल्लिंग केळेकर बाबाकूय जालें. एक तातूंत बरी एक पार्थस्थान एक बरी घटना ताणें सांगल्या, की आपण 12 वर्साचो आसतना दिवाक गेलो आणि दिवाक आपणे 12 वर्सां काडली. 12 वर्साचो आसतना दिवाक आपणे 12 वर्सां काडली. दिवाक 12 वर्सां काडटकूच आपण एकदा गोंयान आयलो आणि गोंयान पुर्तुगीज शिकपाक म्हणून 3 वर्सां आपण रावलो. आणि जेन्ना आपणाक वचपाक वेळ आयली, आपण मुंबय गेलो, तेन्ना आपणाक लक्षांत आयलें की गुजराती जी आपण इतलो बरो फ्लुएंट उलयतालो आणि आपली फ्लुएन्सी इन गुजराती आणि गुजराती जेवणाचेर आपण बरो ताव मारतालो. लोक आपणाक गुजीर म्हणटाले. गोंयान येतकूच सुद्दां गुजीर म्हणून पिरवळा सगळे आपणाक हिणयताले. पूण जेन्ना आपण मुंबय पावलो आणि जेन्ना आपण गुजराती उलोवंक लागलो तेन्ना आपूण अडखळ्ळो. आपणाक शब्द मेळनात जाले. त्या भायर मुंबय जेन्ना गुजराती पद्दतीचें जेवण आपण जेवलो तेन्ना म्हाका तें पयल्या फावटी मिळमिळीत लागलें. कारण 12 वर्सां म्हाका ती संवय जाल्ली. 3 वर्सां म्हजी संवय इतली बिगडटा. आपल्या जिबेची चव इतली बिगडली काय? व्हॉट इज इट? मागीर तांच्या लक्षात आयलें की गुजराती आपण शिकला म्हणून आपण गुजराती उलयता. तसो पोर्तुगीज आपण शिकला, मराठी आपण शिकला म्हणून आपण उलयता, बरयता. आणि हांव ते शिकला म्हणून हांव अडखळटा कदाचित, पण कोंकणी आपण शिकू ना म्हणून ती असले की म्हज्या तोंडांतल्यान येता. आणि आपण ती विसरू ना. 12 वर्सां गुजराताक रावलो आणि 3 वर्सां गोंयांत रावलो, तरी आपण कोंकणी विसरलो ना. कारण आपण ती शिकलो ना. कारण ती म्हाका आपसूक आयली. जी आपसूक येता ती भास, आपसूक येता ती मायभास, जी शिकता ती मायभास न्हय. तेजो व्हडलो विचार पळय. म्हणजे वेन वी टॉक अबाउट व्हॉट इज युअर मदर टंग, आईने शिकवलेली भाषा ही मायभास कशी जावंक शकता? मावशीची भाषा मायभास. जी शिकना आणि जी शिकला पयली जी येता ती मायभास. काय बरो डेफिनेशन असो ऑफ मदर टंग म्हाका आनी खंयच्याच पुस्तकान खंयच म्हाका ती मेळूंक ना. म्हणून आपण कोंकणी उलयता म्हणून आपण ती येता. आपण मराठीन बरयता म्हणून अडखळटा. आणि पुर्तुगीज गुजराती शिकता म्हणून ती म्हाका तितलीशी आवडना अशें ते म्हणटात. पांतस्त सुंदर. म्हणजे खंयची भाशा आपण शिकू शकता. म्हणजे जर तुम्ही कोंकणींतल्यान शिकले जाल्यार मागीर इंग्लिशाक कितें जातलो हो विचार थंय कायमचो सोंपलो. कारण यू कॅन लर्न दॅट लँग्वेज अँड यू कॅन लर्न एनी लँग्वेज फॉर दॅट मॅटर. बट in which language will you learn
There is no compromise. He tells you, and that answer is straightforward. You have to learn in something which you have not been taught. त्या भाषेतल्यान तू बऱ्या पद्धतीन सगळे विषय शिकूंक शकतलो. हे स्फुल्लिंग आपली भास खंयची हो शिक्षणातल्या माध्यमाचो व्हडलो विचार आणि इतल्या सहजतेन एका आपल्या पर्सनल एक्झाम्पलांतल्यान तो आयलो. म्हणजे कितें सुंदर. म्हणजे आय जस्ट दुसरी गजाल एक म्हाका दिसता तांच्या पुस्तकान आनी शिक्षणीक विशयान शिक्षण कशें आसचें, शिक्षणान भुरग्यांक कितें दिवचें जाल्यार ज्वलंत राष्ट्राचो अभिमान दिवचो, राष्ट्राभिमान दिवचो ते म्हणटात. प्रज्ञावादाची 3 पावलां किंवा ओथांबे किंवा समिधा ह्या पुस्तकान ह्या विशयाचेर म्हणजे तोच पळना पण तोच विचार वेगवेगळ्या पद्धतीन तो मांडला. म्हणजे 3 पुस्तक वाचतकच तुमचो विचार तो पक्को जाता. वॉट इज इट? ज्वलंत राष्ट्राभिमान तुमच्या शिक्षणान तुमकां दिवंक जाय ते म्हणटात एका पुस्तकात. 18व्या वर्सा आपणे विवेकानंद वाचलो. तांच्या घरान सुद्धा विवेकानंद इज वन ऑफ हिज आदर्श. 18 वर्सां आपणे विवेकानंद वाचलो आणि उत्तिष्ठ जागृती हो तांचे शब्द म्हाका मनापासून भावले. उत्तिष्ठ जागृती, बी अवेक अँड वर्क, म्हणजे रायज अवेक. पुढे ते म्हणतात विवेकानंदाचे आपणाक कितें आवडलें आणि किंवा विवेकानंदान जे म्हणू ना पण तांकां ते अभिप्रेत आसा विवेकानंद बद्दल. तांचें एक वाक्य ते कितें म्हणटात, देव सोडून धर्म ना आणि देश सोडून धर्म ना. म्हणजे एकंदरीत तुम्ही देवा परस धर्म म्हणजे कर्म त्या अर्थान धर्म आणि धर्म परस व्हडलो देश हे जर तुमकां शिक्षण जर दिवंक शकना जाल्यार तुम्ही शिकून वृत्त जाले, तुम्ही सारखे शिकले ना. सो जगप कोणा खातीर जाल्यार धर्मा खातीर म्हणजे आपल्या कर्मा खातीर. ऑफकोर्स ही नेवर बिलीव्ड इन रिलिजन. जगप जर आपल्या कर्मा खातीर, कर्म कोणा खातीर तर कर्म देशा खातीर. पळय म्हणजे परत विचार एक राष्ट्राभिमान. खरें शिक्षण तेच की जो मनशाक राष्ट्राभिमानी करता. ते म्हणटा विवेकानंद कडल्यान आपण कितें शिकलो जाल्यार आमी कितें म्हणूंक शकता न्ही, अध्यात्म शिकलो, लव फॉर मदरलँड शिकलो जाल्यार ते म्हणटा आपण ते न्हय. विवेकानंदा कडल्यान आपण उदात्त ध्येयवाद शिकले. सी दिस उदात्त ध्येयवाद, आयडियलिझम टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, द टॉप मोस्ट एक्सटेंट. आणि ते फुडें म्हणटा की प्रत्येक व्यक्तीक प्राण जसो आसता तसो आत्मो आसता आणि ह्या आत्म्या भितर जर देशा बद्दल जर तुमकां तळमळ ना जाल्यार तो आत्मो जितो आसूनय मेल्ल्या भशेन. आणि ह्या देशान आमकां तत्व विचार दिला, तत्वज्ञान दिला, धर्म विचार दिला आणि ह्या सगळ्याच्या जिवाचेर जर आमचो आत्मो पोसला जर जायत जाल्यार आपले कर्तव्य आपल्या आत्म्याचे ह्या देशा खातीर कितें तरी करपाचें. आत्म्याकडे एकनिष्ठ तुम्ही रावात. तुमच्या स्वतःच्या आत्म्याकडे एकनिष्ठ जर तुम्ही रावले जाल्यार तुम्ही राष्ट्राकडे आपसुकच एकनिष्ठ रावतले. जस्ट 2 सेंटेन्सेस. पॉवर ऑफ सेंटेन्स, पॉवर ऑफ विचार कसो असता तो पळय. तिसरी महत्वाची गजाल शिक्षणा संदर्भात. शिक्षण खंय घेवचें आणि शिक्षण कशें आसचें. 4 भिंती आड म्हणटा तें शिक्षण नासचें. यू कॅनॉट लिमिट एज्युकेशन विदिन 4 वॉल्स, विदिन द बाउंड्रीज ऑफ युअर क्लास. शिक्षणान निधर्मी विचार दिवचो, उदात्त विचार दिवचो, सेक्युलर विचार दिवचो. आणि त्याबद्दल सर्जकाची आंतरकथा भितर आपले एक अनुभव ते सांगतात. पळय अनुभव कितलो बरो. ते म्हणतात की आपण गोंयान आयलो 1942 सालान आपण गोंयान आशिल्लो. त्या वेळार सगळे धवयो गांधी टोपयो आपण फर्स्ट टाइम पळयलो, म्हणजे पहिल्या फावटी. त्या वेळाचेर अचकीत थोडे मित्र मेळ्ळे. एक नाव ते बरयतात बाबल सिंगबाळ, बाबळा सिंगबाळ. ताच्या सान्निध्यान येतूकच आपणाक सावरकर मातसो लागींचो दिसलो. आपण सावरकरवादी जालो. 1.5-2 महिन्यान सावरकराचे सगळे साहित्य आपण वाचले आणि आपणाक दिसले आपण सावरकरवादी जालो. हांव आणि बाबला सिंगबाळान रातभर वचून पणजेंतल्यो कितल्योश्यो वण्टी रंगयल्यो. हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं किसी के बाप का. रवींद्र केळकर त्यांनी निधर्माचे आयुष्यभर फिलॉसॉफी लोकांक सांगले. 18 वर्सां पिरायेचेर रातचे कलर घेऊन बंद पणजेचे भिंती रंगयतात. हिंदुस्तान हिंदू का नहीं किसी के बाप का. थोड्या वर्सांनी म्हणटात ते 1-2 वर्सां भितर एक नवो मित्र क्रिस्तांव तांकां मेळ्ळो. त्या मित्राचें नाव इवागुरू जॉर्ज. इवागुरू जॉर्ज दोतोर जुलियांव मिनाझिसाक आपले गुरू मानताले. टीबी कुन्हाकूय गुरू मानताले.
आणि ज्या वेळार युवा गुरु जॉर्जा कडेन ताची इश्टगत जाली बरी घनिश्ट मित्रता जाली, तांकां दिसलें हो क्रिस्तांव, पण हो कितें उलयता, आणि हांव कितें उलयता, हिंदुत्ववादा बद्दल उलयता. हिंदुस्तान हिंदू हो का, म्हणजे हिंदुस्थानात फक्त हिंदूच रावूंक शकता आणि फक्त हिंदूच राष्ट्रवादी जावंक शकता हो आपलो विचार. पण इवाग्रू जॉर्जाचो विचार वेगळो आसा. इवाग्रू जॉर्जाचो विचार कितें जाल्यार ताचो गुरूचो जो विचार तो इवाग्रू जॉर्जाचो विचार. ताचो गुरू जुलिया मिनाझिस जो मुंबयच्यान एक नेमाळे काडटालो, एक पिकली काडटालो, ताचें नांव गोमंतक, आणि त्या गोमंतकान ते बरयताले परते की पोर्तुगीजांनी गोंयकारांक देशभ्रश्टे केल्या. ते म्हणटाला की गोंयकार क्रिस्तांव जे आसात गोंयकार ताका इंगर्जे पासून पयस करपाक जाय. सी दिस थॉट दॅट इज चर्च इज स्पॉइलिंग द क्रिश्चियन्स ऑफ गोवा. दिस इज द थॉट ऑफ जुलिया मिनाझिस, इवाग्रू जॉर्ज, टीबी कुन्ना ताच्या पुढे एक पावल घालून वतात की डी नॅशनलायझेशन ऑफ गोवान्स, आणि क्रिस्तांव कशे डिनॅशनलायज जायत चल्ल्यात. अरे मागीर तांकां तांच्या विचाराची फॉल्टाय, फॅलसी ऑफ हिज ओन थॉट तांच्या लक्षात येता. हो क्रिस्तांव पण हो राष्ट्रवादा बद्दल उलयता. हांव बॉर्न हिंदू आणि हांव हिंदू धर्मा बद्दल आणि हिंदू धर्मीच फक्त राष्ट्रवादी आसतलो अशें उलयता. कारण मागीर ते म्हणटात की असिंधू सिंधू पर्यंताय यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभू शच्चैव यस्य हिंदू रिते स्मृता. म्हणजे कितें, जाची पितृभू किंवा पुण्यभू हो भारत देश तोच हिंदू. आपल्या विचारांत तर एकदम फुलपण आसा. कारण भायल्यान आयिल्ल्या लोकांक त्या धर्माचे जरी आसत जाल्यार गोंयचे किरिस्तांव ते आमकां डिनॅशनलायज करता अशें जर म्हणूंक शकता. त्या पलीकडे वचून प्रत्येक गोंयकारान रोमाच्या आड आणि बनारस पेल्यान वचूंक जाय. डोंट थिंक अबाउट रोम एंड डोंट थिंक अबाउट बनारस. डेव्हलप युअर डिफरंट आयडेंटिटी. असो पद्दतीचो विचार एक गोंयकार क्रिस्तांव सांगता आनी आपूण सांगता कितें. मागीर ते म्हणटात की हिंदूवादा परस समाजवाद कितलो महत्वाचो तो म्हाका तेन्ना कळ्ळो, आपल्या इश्टांक मेळटकूच तांचे कार्य पळयतकूच. कारण समाजवादाक रूप आसा, तांची उतरां, समाजवादाक आर्थीक बुन्याद आसा, आणि म्हज्या कडेन आसा तो फक्त निखटो अभिमान. असो राष्ट्राचो अभिमान, आपल्या रिलिजनाचो धर्माचो अभिमान खूप जण मिरयतात. हिटलर, मुसोलिनी, सालाजाराकडे तो अभिमान आसा. या अभिमानान राष्ट्र पोसूंक शकना. ताच्या खातीर समाजवाद होच योग्य विचार. व्हॉट शुड बी थॉट, व्हॉट शुड बी लर्न. आणि जेन्ना आमी जगाचे विद्यापीठ म्हणटा, कालेलकरांचे जंगम विद्यापीठ म्हणटा, त्या कालेलकराच्या जंगम विद्यापीठांतल्यान आयिल्लो भुरगो जाचे कडेन फॉर्मल एज्युकेशन ना, बट लूक एट आकाशाक गवसणी घालपी ताचो थॉट प्रोसेस, फुडलो विचार, तांची तर्कनिश्ठता, बुद्धी प्रामाण्यवादा बद्दल हांवें उलोवंक म्हणला, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रॅशनल थिंकिंगा बद्दल हांवें म्हणला. ते म्हणटात की अरविंदो घोष किंवा रमण महर्षी आपणे वाचलो आणि आपणाक ते बरें कळ्ळें. पण ते जर हिंदी भाशेंत किंवा आपल्या मातृभाषेत जर ताणें बरयल्लें जाल्यार ते जगा पर्यंत कळटलें आशिल्लें. इंग्लिशेन बरयलें म्हणून थोड्याच लोकां पर्यंत तें कळ्ळें. अध्यात्म जाय तेन्ना आपणाक दिश्टावो जालो म्हणटा की अध्यात्माची गरज आसा. पण अध्यात्म कसो आसता आतां पळया रवींद्र बाबाले विचार. अध्यात्म म्हणटात ते उद्वादी भशेन आसता. म्हणजे उद्वाद जेन्ना जळटा, अगरबत्ती जेन्ना जळटा तान्नाच त्याच वेळार ताचो परमळ येता. जोपर्यंत तुम्ही स्वताची जीण समाजा खातीर घासूंक ना, तुम्ही समाजा परपा खातीर जर जळना जाल्यार त्या अध्यात्माक काय व्हॅल्यू आसचो ना. फक्त ते भगवे कपड्याक काय अर्थ ना. ते भगवे कपडे आमकां जाळचे पडटले आणि समाजा खातीर आमकां वावुरचें पडटलें. सो म्हणून ते म्हणटा बुवाबाजी, ढोंगेबाजी, पंडितबाजी, साधूबाजी. तेन्ना तांकां तुकाराम याद जाता. ऐसे कैसे झाले बोंदू, कर्म करुनी म्हणती साधू. आणि मागीर ते म्हणटा ती असले अध्यात्म, पचके अध्यात्म आपणाक कोता येवपाचें ना. फुडें ते म्हणटा नदर घेयात. ती नदर आसूंक जाय, ती नदर डेव्हलप करात. जे कोण सांगतात ते मोन्यांनी मानू नाकात, ताचेर विचार करात. आणि जर तुम्ही ह्या कुडींतली जर पुस्तकां जर पळयलीं जाल्यार हातूंत तुमकां बर्नार्ड रसल दिसतलो, हातूंत तुमकां थॉरेल दिसतलो.
हातून जर तुमकां हक्सले दिसता, हातून तुमकां काफ्का दिसता, आणि ह्या प्रत्येक तांच्या पुस्तकान ह्या सगळ्या रॅशनल थिंकर्सांची नावां सहज येतात, म्हणजे अशी मुद्दाम घातिल्ली बरयल्ली तिका बसयल्ली न्हय. इट्स म्हणजे तांच्या थॉट प्रोसेसान येता. हाच्या कडल्यान आपूण हे सगळ्यात चड तांकां एक आवड आसा ती मार्सेल प्राउस्ट ह्या रॅशनल थिंकरा बद्दल. आणि तेन्ना ते इंडियन रॅशनल थिंकर्स म्हणटा तेन्ना रघुनाथ धोंडो कर्वे त्याबद्दल बरो उल्लेख ते करतात. रघुनाथ धोंडो कर्वे MSc इन मॅथमॅटिक्स फ्रॉम युनिव्हर्सिटी ऑफ पॅरिस, आणि ताणें मागीर पुण्याक जे वचून काम केलें ते भारावून वतात. म्हणून ते म्हणटात की दैव नशीब हे काय न्हय, खरें म्हत्वाची ती प्रज्ञा. प्रज्ञा जर आसत आमी भाग्य बदलूंक शकता. सो एज्युकेशन कशें आसचें जाल्यार थंय सायंटिफीक टेम्परामेंट आसचो, थंय रॅशनलिझम आसचें, सर्च फॉर ट्रूथ आसचें, जाल्यार यू विल बी एबल टू जस्टिफाय द वर्ल्ड. पांचवी महत्वाची गजाल जी आमी शिक्षकांनी सगळ्यांनी याद दवरूंक जाय, आणि ती केळेकर बरयनात पण केळेकराचें ऑब्झर्वेशन तांचें लेखन पळयतकूच तें आमी आपसूक करूंक जाय, ती म्हणजे शैली. केळेकरांची शैली कशी, सामान्य मनशाची. कसलेंच तत्वगिन्यान आपूण तत्वज्ञानी ह्या खाटान ते सांगनात, ते साध्या उतरांनी सांगतात, सोप्या उतरांनी सांगतात. तांची ओढावणी भास आसा, सुटसुटीत भास आसा, आणि सादी उतरां ते वापरतात. मुद्दाम उतरां बरयतना तातूंत सूर आसूंक जाय, नाद आसूंक जाय, तातूंत रूप आसूंक जाय, असल्या भानगडीन ते पडना. ते आपसूकच भितर येतात. आणि वाचतानाय लेखकाक वाज येना. यू कॅन रीड एनीथिंग सिरियस, यू विल फायंड इट एब्सोल्युटली खुशखुशीत, कुरकुरीत. कारण उलयतना बरयतना टेक्निकॅलिटी तातूंत ना, आणि आर्टिफिशियलिटी तर अजिबात ना. सो ते म्हणटात की गावपी जसो गळो कवयता त्या पद्दतीन प्रयत्न करून साधेपणान विचार मांडपाचो यत्न करात. म्हणजे साधेपण, सिम्प्लिसिटी इज अ ग्रेटेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी. दॅट इज वॉट ही इज ट्रायिंग टू से. म्हणून ते म्हणतात की शैली महत्वाची न्हय, कंटेंट महत्वाचो. प्रत्येकाक पळया, तुम्ही जर केळेकर बाबाचे खंयचेय पुस्तक वाचले आणि एक विचार जर घेतलो जाल्यार तुमकां दिसतलें अरे हो विचार म्हज्या तकलेन आशिल्लो, पूण केळेकर बाब ते स्पश्ट बरयता. मागीर दिसता अरे हांचो विचार, म्हजोय विचार सेम आशिल्लो, म्हज्या तकलेन सेम आशिल्लें, पण हांचो विचार वास्ट आसा, हाच्या बद्दल हांवें केन्ना चिंतलेंच ना. मागीर तांचो विचार वाचतकूच तांचो विचार तुमकां स्वताचो असो दिसता. मागीर लेखक तुमच्या भितर आपसूकच सामील जाता. तांचो विचार मागीर तांचो विचार उरना, तो जगाचो विचार जाता. त्या पद्दतीन तांची शैली. आनी आय थिंक ऑल ऑफ अस एज एज्युकेटर्स, विच एवर सब्जेक्ट्स वी टीच, if you are able to deliver any complex subject in this simple, non-technical language like how Tato has done, probably that is the greatest learning for education. Second, ताते जेन्ना बरयताले 1962 पासून ते 2000 सालापर्यंत ग्लोबलायझेशन हो विषय, म्हणजे ऑफकोर्स लिबरलायझेशन बी 1990 पासून सुरू झाले, पण ग्लोबलायझेशन हो विषय नंतर आहे. म्हणजे 2010 नंतर, म्हणजे गेल्या 10 वर्षांत ज्या पद्धतीन ग्लोबलायझेशन जाला ताची इतली स्पीड त्या वेळार नाशिल्ली. बिटवीन से 90s to 2005, म्हणजे 2005 तुमकां सांगले हांवें तांची मॅक्सिमम पुस्तकां आयल्या. ह्या ग्लोबलायझेशनाच्या काळात, ह्या संक्रमण अवस्थेत भारताची सांस्कृतिक हानी कशा पद्धतीन जातली काय हे ताच्या भारत वर्साची सांस्कृतिक साधना हे मस्त पुस्तक आसा. मुद्दाम वाचा. हांवें तें एक वर्सा पयलीं परत एकदा वाचून काडिल्लें. तातून वैदिक युग ते गांधी युग पर्यंत सबंद देशाचे सांस्कृतिक संक्रमण आणि सांस्कृतिक बदल ताणी व्यवस्थित डेपिक्ट केल्या. ते म्हणटा इतली वर्सां जाली, इतली अतिक्रमणां आमचेर आयली, शक आयले, हूण आयले, पल्लव म्हणजे पाल आयले, मागीर पल्लव आयले, मागीर मोगल आयले, आणि हे आसून सुद्धा आमची संस्कृती कित्याक लागून टिकली तर 2 गजाली खातीर. पहिली म्हणजे आमच्या संस्कृतायेन सगळ्या आंगाचो विचार केला. Everything, right from mysticism, right from Ayurveda, whatever you say, right from music, सर्व आंगान विचार केला म्हणून आमची टिकली. दुसरी म्हणजे आम्ही सगळे बरोवपी जे आसात, लेखक जे आसात, सबंद समाज आसा, वेगवेगळ्या कुळाचे, वेगवेगळ्या मुळाचे, हांकां बरोबर घेवन आमी चल्ल्या म्हणून आमची संस्कृताय टिकल्या. म्हणून ते म्हणटा कदाचित सुफी जी संस्कृताय आसा, भक्ती संप्रदायाचो परिणाम ताचेर दिसता हो ताच्याच खातीर. आणि मागीर ते म्हणटात पळयात, युरोपाक म्हणटात ते रेनेसन्स जाले,
आमच्या देशान एम.एन. रॉय म्हणटा तो इतलो महान व्यक्ती आम्ही निर्माण केलो की ताणी मेक्सिकोन वचून मेक्सिकोची क्रांती केली. लेनिन रशियातलो त्या मनशाचो लेफ्ट हँड जालो एम.एन. रॉय. पण जेन्ना तो इंडियान चळवळ करपाक आयलो तेन्ना तो सक्सेसफूल जालो ना. दुःख ते म्हणटा कित्याक लागून? कारण ताची बुनियाद भारता कडेन घट्ट नाशिल्ली. संस्कृतायेची बुनियाद मनशाक जाय. तुम्ही हवेन उडूंक शकता पण संस्कृतायेचो वारो, ते वारें जर तुमच्या पंखान ना देन यू विल बी फेलियर एज अ फायटर. म्हणून ते म्हणटा की रानडे, टागोर, विवेकानंद म्हाका लागींचे, कारण तांचो वैश्वीक विचार म्हाका आवडटा. शिक्षणान जाय तो समतोल, शिक्षणान जाय तो समन्वय, शिक्षणान जाय ती सर्वसमावेशकता. म्हणून ऑल इन्क्लुसिव्ह एज्युकेशन जे आम्ही होलिस्टिक एज्युकेशन म्हणतात हो विचार 1970-1980 सालान येता. अँड दॅट टू बिफोर ग्लोबलायझेशन. पुढे एका पुस्तकात बरयताना ते म्हणतात, तुम्ही मदूं म्हणला तशें भविष्याचो वेध, आणि इतलो पॉवरफुल ते हे आसा विचार आसा तुमकां सांगता. म्हणजे विचार जर निरपेक्ष आसत, म्हणजे खंयचोय लेन्स जर तुम्ही घेवना प्रेजुडिस आणि बायसाचो, जाल्यार तुमचो विचार पवित्र जाता, बरो घसघशीत जाता, चकचकीत जाता, आणि तो विचार मागीर शाश्वत उरता. 20-30 वर्सां उपरांत सुद्धा तुम्ही बरयल्लें खरें दिसता. तसो भविष्याचो वेध घेवपी एक तांचो विचार. ते म्हणटात की आमी जनमत कौल पळयलो, आमी घटक राज्य पळयलें, आमी कोंकणी राजभास जाता ती पळयली, आमी मर्ज जावच्या पासून वाचले, आम्ही महाराष्ट्रान मर्ज झाले ना, पण शिटकावणी ते दिता आम्ही फाल्यां सबमर्ज जावपाक शकता. सिरियस सबमर्ज कित्यान सबमर्ज आमी जातले? ते म्हणटात आमी सबमर्ज जातले कारण गोंयचें संक्रमण जातलें. वी विल गो थ्रू अ टर्निंग पॉयंट. देर विल बी शिफ्ट इन लेबर. सी इकॉनॉमिक्साचो विशय, शिफ्ट इन लेबर, शिफ्ट इन डेमोग्राफी. आणि हे ते 30 वर्सां पयलीं सांगतात की गोंयांत असो एकदां संक्रमण जातलें की गोंयकारांची घुसमट जातली, गोंयकार अल्पसंख्याक जातले, आणि तुम्ही कल्चरल आयडेंटिटीन स्वताक सबमर्ज जातले. सबमर्जन्स थियरी म्हणजे इन अदर वर्ड्स व्हॉट इज इट टॉकिंग अबाउट? ही इज टॉकिंग अबाउट सोशल बॉम्बिंग, ही इज टॉकिंग अबाउट कल्चरल बॉम्बिंग, ही इज टॉकिंग अबाउट destruction about the identity of an average Goan and Goinkar and our Goa. ही घुसमट त्या वेळार टीव्ही कुन्नान बरयल्ली न्हय, आणि त्या वेळार ताणें म्हणिल्लें डिनॅशनलायझेशन ऑफ गोवन्स. केळेकार बाब जे थॉट जे सांगता, इट इज डी गोवनायझेशन ऑफ गोवन्स, मच मोर पॉवरफुल दॅन वॉट टीव्ही कुन्ना हॅड सेड 50 years. शेवटाक ते म्हणटा वाचन सगळ्यांक महत्वाचें. वाचन मनशाक आसूंक जाय, कारण चिंतन आणि मनन वाचन केल्याशिवाय जायना, पण तातूंत ते एज्युकेशनाचो एक एंगल दिता. वाचन खंयच्या भाशेन करचें इज व्हेरी क्लियर. ते म्हणटात वाचन करचें ते माय भाशेंतल्यान. मागीर ते बरयतात म्हणजे कितें, इंग्लीश आमकां गरज ना. ते म्हणटा इंग्लीश जाय फक्त 2 गजाली पुरती. एक, फॉरेनाक जे साहित्य आसा ते वाचपाक ताची वळख करून घेवपाक इंग्लीश जाय. दुसरें, तुमकां जर मायग्रेट जर सांगूंक जाय फॉरेन कंट्री जाल्यार तुमकां इंग्लीश जाय. ह्या 2 गजाली शिवाय इंग्लिशाची गरज ना. खूब जाण म्हणटा न्ही इंग्लीश इज अ नॉलेज लँग्वेज. वेर इज अ क्वेश्चन ऑफ नॉलेज लँग्वेज. नॉलेज आमच्या भाशेन सगळें आसा, हो विचार आमच्या भारतीय भाशेंत आसा, तातूंतूच तुम्ही अभ्यास करा. आणि उदळटे हांवें तुमकां सांगिल्ल्या भशेन ते म्हणटा की जे कृष्णमूर्ती इज अ बिग पर्सन, अरविंदो इज अ बिग पर्सन, पण सामान्य मनशा पर्यंत तांची फिलॉसॉफी पावली ना, कारण ती माय भाशेन ताणें बरयली ना. ताचो विचार आयलो पण विस्तार जालो ना त्या विचाराचो. आणि म्हणून ते आपण देख दिता की इफ यू लुक एट जर्मनी, इफ यू लुक एट चायना, इफ यू लुक एट जपान, व्हडले व्हडले देश, इफ यू लुक एट रशिया, पण साधे देश घेवया, इफ यू लुक एट लिबिया, इफ यू लुक एट व्हिएतनाम, या सगळ्या देशांत माय भाशेंतल्यान व्यवहार चलता. फ्रान्स, इटली सारख्या देशांतल्यानूय माय भाशेंतल्यान लोक साहित्य वाचता, आणि ते साहित्य मनशाची पोषणावळ करू शकता. इंग्लिश रिडिंग विल बी आर्टिफिशियल रिडिंग. पुढे ते म्हणतात की आमच्या शाळा महाविद्यालयाचे कोर्स कंटेंटान कितें आसा, मर्चंट ऑफ व्हेनिस आमी शिकयता कितें, अल्फ्रेड टेनिसन, बट आमचे लोकल जे आमचे दायज जे आसा, आमचो कृष्ण भट बांदकर, आमचो सोयरोबानाथ आंबिये, आमी ताची वळख केन्ना करून घेतले. ताची जो पर्यंत वळख आमी करचे ना
तो पर्यंत आमचे सत्व शिजचे ना. नंदकुमार कामतीन केळेकार बाबा विशयी बरयतना एक बरो शब्द वापर केला. ते शब्द हांव परत वापरता, गिन्यान अग्निहोत्र. म्हणजे ह्या वास्तूंत ज्ञानाचे अग्निहोत्र ताणें केले. आपल्या हाडांचे पेन्सिल केली. आपलो विचार सदैव तरणाटो उरचो म्हणून त्या पद्दतीन बरयलो, विचाराचो विस्तार केलो. सो म्हणून हांव म्हणूंक शकता रवींद्र बाब इज अ मिशनरी ऑफ कोंकणी. आणि जर कोंकणी अस्मितायेची जर इगर्ज जर आमी जर इमॅजिन करत, त्या इगर्जेचो पोप आमचे रवींद्र बाब केळेकर. म्हणून म्हणटा रवींद्र बाब केळेकर फक्त एक महात्माच न्हय, तर ते एक अजाबाची गजाल. नमळायेन हांव तांच्या पुण्यस्मरणाक, तांच्या आत्म्याक परत एकदा नमन करता. देव बरें करूं सर. कार्यावळीच्या निमणे सुवातेर मागता कोंकणी भाशा मंडळ संचलित रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराचे मुख्याध्यापक भवानीस अनंत आमच्या लागीं ह्या वेळार घराचे उलोवप करचे. नमस्कार. जशें दोतोर मनोज बाब हांणी सांगलें हांणी सांगलें की फाटली 12 वर्सां 2012 सावन निमिशाबाईन सांगलें 2012 सावन जेन्ना स्कूल सुरू जालें रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर, तेन्ना दर वर्साक आमी आमच्या 5वे येत्तेच्या भुरग्यांक हांगा तांचे घरा हाडटाले आयच्या दिसाक. आणि तांकां ह्या पवित्र वास्तूची वळख घडयतनाच तांचे पुरस्कार, तांचे काम, तांचो वावर, तांची लिगसी, ह्यो सगळ्यो गजाली आमी तांची वळख आमच्या भुरग्यांक घडयताले. पूर्व वर्साकय आमी एक वेगळे तरेन कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. आणि आयज ही कशे तरेची कार्यावळ भुरग्यांक घेनासतना आमकां करचें पडटा, जें दुख्ख आसात. पण तरी आसतना आयज डॉक्टर मनोज कामत हे एक बरे वाचक, एक बरे विद्वान गोंयांतले, आनीक अर्थशास्त्र आनी शिक्षण हे तांचे खाशेले विशय आमकां खबर आशिल्लेच. तांचे वाचन आमी रेगुलर तांच्या वर्तमानपत्रांतल्यान आमी वाचलां, तांचे विचार आमी वाचल्यात. पूण म्हाका स्वताक तांचो एक लागींचो इश्ट जावन सुद्दां खबर नाशिल्लें की साहित्या भितरय ते इतल्या प्रभावीपणान उलोवपाक शकतात म्हणून. आनी म्हणून आमी ह्या वर्साक कशे तरेची कार्यावळ करया म्हणून जेन्ना आमचो विचार आयलो तेन्ना डॉक्टर मनोज कामत हांकां आपोवया आनीक सारासार शिक्षणाचेर उलोवया अशें ठरलें. मनोज बाबानूच म्हणलें की वाय नॉट रवींद्र बाबाच्या चिंतनांतलें शिक्षण असो विशय. आणि त्या विशयाक तांणी खूब बरो न्याय दिलो. हांव ते खूब व्यस्त आसतात, हांव जाणा. तांकां कंटिन्युअस तांचे रिडींग, रायटींग, टिचींग, एडमिनिस्ट्रेशन ह्यो सगळ्यो गजाली एका बरोबर ते सांबाळटात. आनीक अशा वेळांतलो वेळ आमचे खातीर तांणी काडलो. रवींद्र बाबाच्या घरा वतात म्हणटकीर ते खूब हॅपी जाले, उमेदी जाले. आयज तांणी आमचे खातीर वेळ काडलो आनी खूब सुंदर हें व्याख्यान, खूब अभ्यासपूर्ण अशें व्याख्यान आमचे खातीर हांगा दिलें. हांव तांकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आमी दर वर्साक जेन्ना गिरीश बाबाक फोन करतात, गिरीश बाब 27 तारीख लागीं आयली, आमी येतले सगळे. गिरीश बाब खूब उमेदीन आमकां हांगा येवकार दितात. तांची सगळीं घरचीं, रोहिणीबाई, तांची सगळीं कुटुंब हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेषाबाई, कोंकणी भाशा मंडळाचो सदांच तेंको, ऑफकोर्स रवींद्र केळेकर हे अपत्य कोंकणी भाशा मंडळाचे, जाल्यारय जो सपोर्ट मेळटा ताचे खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. हाचे कार्यावळीक दिलीप बाब आमचे बरोबर सदांच आसतात. ह्या वर्साक जयंतीक आशिल्ले, जयंती सुवाळ्याक. आनी सदांच रवींद्र बाबाच्या घरा हांगा अशे तरेच्या प्रसंगाचेर ते आसतातच. आमकांय बी सदांच उमेद दितात वेगळ्या वेगळ्या आमच्या कार्याक. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. चेतन बाब खेडेकार आमचे बरोबर आसात, चेतन बाब आचार्य आमचे बरोबर आसात. आनी सगळे तुमी जे हांगा आयज उपस्थित आसा रवींद्र बाबाच्या घरा, त्याच प्रमाणे ऑनलायन आमकां सगळे जे हांगा जोडिल्ले आसा त्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. ही कार्यावळ हांगा सोंपल्या अशें.